भुरग्यांनो एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमचे स्वागत आसा। आयज आमी पाठ 11 श्रावण कुमार हो येता चौथेचो पाठ वाचूया। पाठ 11 श्रावण कुमार। खूप वर्सां आदली काणी। न्हंयचे देगे वयलो एक ल्हानसो गांव। गांवांत ल्हान ल्हान खोपी। एके खोपटेन एक जाणटे जोडपे रावताले। सांगतात तांचो एकलो एकसुरो पूत। पुताचें नांव श्रावण। श्रावणाचे आवय बापूय दिसान दीस म्हातारी जायत वताली। तांची नदरूय कामांतल्यान गेली। दोगांकूय साप्प दीस नासले। श्रावण दोगांयची मनापासून सेवा करतालो। एक दीस ती दोगांय श्रावणाक म्हणपाक लागली, बाबा आतां आमचे 10 सोंपले 5 उरले। गांव पयस आनी रान लागीं अशी अवस्था जायत चल्ल्या तेन्ना एक फावट तरी तीर्थयात्रा करून येवपाचें मनांत आसा। कितें करुया म्हणटा या न्हय? बरे भाशेन तुमी काय एक चिंतपाचें ना, हांव आसा न्ही। श्रावणान रोखडीच जाप दिली। पूण पुता तूं आमकां दोगांकूय व्हरतलो कसो रे? आवय बापायन दुबाव उलोवन दाखयलो। तुमकां कितें पडलां ताचें? तें हांव दिसता दिस्त करता, श्रावणान म्हळें। श्रावणान रोखडीच तीर्थयात्रेची तयारी केली। मरकमकार घेवन भोंवता तसली कावड ताचे तकलेंत आसलीच। ताणें तसलीच एक कावड तयार केली। वांगडा वाटेर खावपाक म्हूण थोड्यो रोटयो चटणी करून घेतली। कावडेच्या दोनूय दाल्यांनी दोगांकूय बसोवन श्रावण तीर्थयात्रेक वचपाक भायर सरलो। चलता चलता काळोख जालो। म्हणटा म्हणटा ती शरयू न्हंयेच्या देगे वयल्या अटंग्या रानांत पावली। काळोख वाडत वतालो। ताणेन आवय बापायचो जीव कासावीस जालो। उदक सोंपिल्लें श्रावणाकूय पुरो जालें। ताणें एका व्हडल्या रुखा पोंदा कावड दवरली। आवय बापायक थंयच बसपाक लायलें आनी आपूण चेंबू घेवन उदक हाडपाक न्हंयचेर गेलो। श्रावण आयज उमेदीर आसलो। आपल्या आवय बापायक तीर्थयात्रेक घेवन वता हाची ताका उपाट खोस जाली। तेच खोशयेन ताणें चेंबू उदकांत बुडयलो। उदक चेंबूत भितर सरतना बुडूक बुडूक असो आवाज जालो आनी त्याच खिणाक काळान ताचेर झोंपय मारली। जोगूल कसो खंयच्यान तरी एक बाण सूं असो आवाज करीत आयलो आनी नेम धरिल्ले वरी दिस्त ताच्या हड्ड्यांत रोमलो। आवय गे! श्रावणान जिवाच्या आकांतान किळस मारली आनी हड्डे आवळून बाण भायर काडपाचो यत्न केलो। हें करतना तो भुंयेर कोसळ्ळो। ताची नजर हेवटेन तेवटेन घुंवली आनी त्याच वेळार फुडल्यान एक मनीस ते वाटेन धांवत येतना ताका दिसलो। तो मनीस भियेल्लो। ताच्या तोंडांतल्यान उतरां फुटनासलीं। ताचेर आकांत आयिल्लो। श्रावणाचेर नदर पडना फुडें तर तो थरथरलो, पुरायेन घामेलो। ताच्या दोळ्यांत दुकां उबीं रावलीं। हांवें घात केलो रे पुता तुजो। शिकारेक म्हूण हांव ह्या रानांत आयिल्लो। कोण तरी सावध उदक पियेवंक आयला अशें दिसून उदकाच्या आवाजा दिकेन हांवें बाण सोडलो। पूण घात तुजो जालो पुता। चुकलो हांव चुकलो। म्हजे सारक्या राजाच्या हातान येदे व्हडले पातक। कितें तुमी महाराज? घात केलो तुमी म्हजो। पूण जावं, म्हजी कांयच चूक नासतना तुमी म्हाका ख्यास्त दिली। आतां म्हज्या तानेल्या आवय बापायक उदक कोण दितलो? एकूच उपकार करा, हें उदक व्हरून म्हाज्या म्हाताऱ्या आवय बापायक पिवयात। इतलें सांगून श्रावणान प्राण सोडले। जड मनान उदक घेवन राजा श्रावणाच्या आवय बापाय कडेन गेलो। सामकार पावलांचो आवाज येता हें आयकून श्रावणाची आवय बापूय शिटूक जाली। ताणीं म्हणलें, बाबा वेळ कित्याक जालो रे? श्रावण कांय उलयनाशें पळोवन ताणीं परतून विचारलें, आयज इतलो रागार कित्याक रे पुता? कितेंय तरी उलय मरे। उलय रे पुता। आतां मात राजाच्यान रावूंक नज जालें। तोंडांतल्यान उतरां फुटनासलीं। दोळ्यांत दुकां उबीं राविल्लीं। तेच अवस्थेंत ताणें म्हणलें, हांव तुमचो पूत न्हय, हांव राजा दशरथ, तुमचो पूत। म्हजे कडल्यान घात जालो ताचो। राजाच्या उतरांनी त्या जाणटेल्यांची काळजां पिंजून गेलीं। तांणी त्याच खिणाक हाडून आकांत केलो, राजा जावन तुवें आमच्या पुताक मारून उडयलो। तुजी दशा आमचे वरी जातली। हो गे तुका म्हजो श्राप। आयज आमी पुताच्या मरणाच्या दुख्खान जशीं वळवळटात तसोच एक दीस तूंय बी वळवळत मरतलो।
इतले म्हूण श्रावणाच्या आवय बापायन प्राण सोडले. पुताच्या मरणाच्या दुखान प्राण सोडपी श्रावणाचे आवय बापूय जितले धन्य तितलोच आवय बापायची सेवा करतना प्राण ओंपपी श्रावण कुमार धन्य. संवसारात जेन्ना जेन्ना आवय बापाय वयल्या मोगाची याद कोणूय काडटलो तेन्ना तेन्ना श्रावण भक्ती ह्याच उतरांनी ती याद अजरामर जातली. धन्यवाद.